मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमची पवित्र सभा मारयेक आमच्या सोम्या जेजू वांगडा एक व्हड मान दिता. आनी पवित्र सभेचे इतिहासान आमी पळयत जाल्यार आमचे आदले संत भोग मारयेक पयलेच जावन राणी म्हूण पाचारीत आयल्यात. आनी आमी आमच्या जिवितान आमी पळयलां, आमी मारयेक गितां गावन आनी गायनांनी तिका राणी म्हूण मानतात. आमच्या दिसपट्ट्या रोजारीन तेरसांत लेगून आमी तें फामाद मागणें म्हणटात, नोमान राणी काकुतीचे माये. तिका हो व्हड मान दिवंक आनी जागो दिवंक आमकां सारकें, कित्याक ती देवाची सोडवणेच्या कामांत हाजीर जाली आनी आमच्या संवसारांत सोडवणाराक ताणें जल्म दिलो. 1954 वर्सा पाप साहेब पायस 12वो हाणें हें फेस्त समोरपाची येवजण केली आनी तो म्हणटा, मॅरी डिजर्व्स दीस टायटल क्वीन एज द मदर ऑफ गॉड. आनी हाका लागून तो कांय कारणांय दिता. पयलें म्हणल्यार जेजूच्या सोडवणेच्या कामांत तिणें फाटीं फुडें चोयनासतना ती जेजूकूच खालती रावली. जेजूक तिणें संवसारांत हाडलो आनी तो मरो पर्यंत ती ताच्या वांगडा ताच्या सोडवणेच्या कामांत ती हाजीर आसली. दुसरें म्हणल्यार तिच्या तीर भावार्थाक लागून आनी पवित्र जिविताक लागून देवान तिका पयलींच जावन वेंचून काडली. तिचें जिवीत पवित्र, पातक नासलेलें जिवीत तिचें, आनी देवान ताका आपल्या पुताक ह्या संवसारांत हाडूंक तिका वेंचून काडली. आयज आमी नियाळ करता आसतना मारयेचेच विनंतीन देवाची कुशीक करूंक आनी ताची येवजणी प्रमाणे चलूंक आमी वावरुया.